वर्तमान। हें आयकून ताचे शिसांतले जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत। आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जड लागता। आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी? आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना। तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें बावाट दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात। कोण कोण बावाट दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणा आसलो। आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताचे शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं। जेजू 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं। आमी बावाट दवरता आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या। देवाचें उतर हें।